केन्नाय आमच्या जिवितांत असलें जाता आमकां तें गिल्ट कॉन्शियन्स आमकां सतावंक लागता आनी आमी कितें कितें चिंतूंक लागतात. कित्याक आमी जाणान आमी कितें केलां तें वायट म्हणून आनी जाणा जावनूय बी आमी तें केलां तें आमकां भितरल्यान खावंक लागता. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळया मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी असल्यो कन्यो करतात आनी आमी आमच्या भितरल्यान तें मागीर खावंक लागता. कितें काय तें आमी देवा मुखार उबारुया आनी आमकां ते पातकांत परतून पडना जावच्याक देवाचोच आदार आमी मागुया. आनी तिसरे तरेचो आमी मनीस पळयतात तो म्हणल्यार हेरोदियसाचो, जिका इतलो राग आसलो स्नान जाता जुवांचेर की ती फुडें नासतना ती पातकांतच पडटा. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाचे भावन भयणो, आमी कसलीं मनशां तें आमी पळया. हे तिनी स्वभावाचे मनीस आमी पळयल्ले आसात. आमी स्वताक उबें रावतात तसलीं, वो स्वता जाणा जावनूय आमी फाटीं सरतात तसलीं, वो आमी फकत पातकाक फुडें करतात तसलीं मनशां काय म्हूण आमी पळोवया आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आनी त्या लागीं बोवाळ मागुया आमकां ह्या पातकां पडना जावच्याक, पूण स्वताक उबें रावूंक आनी स्नान जाता जुवांचे भशेन आमच्या जिवितांतल्यान देवाक परगटूंक आनी देवाचें राज सगल्यांक पावोवंक देवाचो आदार आनी बोवाळ आमी मागुया.